देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. जुआवाचो 24 वोड 1923. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे मुणगे सातळ्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले थंयचीं दारां जुदेवाचे भिरांतीन बंद करून दवरलोलीं. जेजू भितर सरलो आनी ताचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हटलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हटलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हटलें, पवित्र आत्मो घेयात. जाची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतली आनी जाची पातकां तुमी बक्षिना जाशात ती तांकां बक्षोवची नात. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ आयज पवित्र आत्म्याची परब. पयल्या वाचपांत जेजू जिवंत जाल्या उपरांत 40 दीस तांचे सोवे रावलो आनी जायते पावटी तांकां दिश्टी पडलो आनी तांकां बळ आनी घोटाय दिली. दुसऱ्या वाचपांत जेजू विचोन काडलोल्यांक पवित्र आत्म्याची शिकोवण दिता आनी तोरे तोरेचे गूण शेगूण देणी मेळटली म्हूण सांगता आनी हे गूण वर्षे गूण देणी सगल्यांच्या फायद्याक वापरूंक वेगवेगळी देणी पूण एकूच आत्मा म्हणटा. शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. शीस जुदेवांचे भिरांतीन कानेकलांत दारां बंद करून आसतना आवचितूच पवित्र आत्मो भितर सरता आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत भरोन शीस उमाळ्यांनी जेजूक साक्षी दितात आनी कसले आवगोडायेक फुडो करतात. म्हाकाय पवित्र आत्म्याचे गूण आनी वरगूण देणी आसात, तर ही देणी कशें परी हांव ती वापरतां. जाणा जावया, ही सगळी तोरे तोरेची देणी पवित्र आत्म्याची सगल्यांच्या फायद्याक दिल्यांत. आमेन.